अंशु, यहाँ पे JNV वालपोई में पढ़ती हूँ। माइग्रेशन से मुंगेशपुर से हम यहाँ पे वालपोई आए थे। हम यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से यहाँ हमें यहीं रुकना पड़ गया था, पर हमारे प्रिंसिपल की वजह से और टीचर्स और सब पेरेंट्स की वजह से, मिनिस्टर्स की वजह से हम यहाँ से जा पा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम अब खुश, और हमें यहाँ पे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई, कोई भी, हम खुश थे यहाँ पर। और इतने दिन इस लॉकडाउन में आपको कोई खाने पीने का तकलीफ, रहने का ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे, हम खुश थे यहाँ पे। गावस पेरेंट टीचर असोसिएशनाचो चेअरमॅन JNV वालपय। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की गेले 50 दीस JNV वाळपयची भुरगीं दिल्ली हांगा लॉकडावना खातीर उरल्या आनी दिल्लीची भुरगीं गोंयांत उरल्या। गव्हर्मेंटाचो लॉकडावन पिरियड आसल्या कारणान भुरग्यांचो खंयच मुवमेंट जावंक ना। 28 एप्रिलाक MHAची गायडलायन येयले। त्या गायडलायनान अशें सांगलें की भुरगीं वन प्लेस टू अदर प्लेस दुसरे स्टेटीत वचूंक शकता। त्याच्यानुसार आम्ही प्रयत्न केलो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक पर्सनली ऑनरेबल आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ हांकांय मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी एक खूब प्रयत्न करून आज आमकां जी दिल्लीची भुरगीं आहा ती दिल्ली धाडपाचे जाल्या। कदंबाचे जे MD आसा घाटे सर, तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केलो आनी कदंबा बस आमकां अरेंजमेंट करून दिली। जे आमची कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट R मेनका मॅडम आसा, तेणी पर्सनल इंट्रेस्ट घेवन हे सगळे कितें हर्डल आसले ते क्रॉस करून आमकां बस अरेंजमेंट करून दिली। ही जी बस वयतली ती बेळगांव, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, धुळेर आनी रतलम डिस्ट्रिक्ट जो MP पडटा, थंय भुरगीं आमची दिल्लीची रतलम डिस्ट्रिक्टात येतली। थंय एक्सचेंज जातली। जी गोंयची भुरगीं आहा ती आमचे बशीन येतली आनी दिल्लीची भुरगीं आहा ती तेंचे बशीन वयतली। हो जो एक्सरसाइज करपाक म्हणजे जो भुरग्यांनी फाटले 50 दीस खूब पेन घेतला, जे आपल्या पेरंट्साक वचून किंवा आपल्या फॅमिली पासून खूब दूर रावले आनी हो तांकां बरो एक्सपिरियन्स आसा। त्या खातीर जो कोणाक एक्सपिरियन्स येयला तेच तांकां पेन कळटलो। ओके, अरावंड कितली भुरगीं आसा हांगासली? आमची थंय 13 भुरगीं आसा दिल्ली, आनी दिल्लीची हांगा 18 भुरगीं आसा। आमी जेन्ना लॉकडावन पयलो सुरू जालो, जेन्ना 24 तारखेक ऑनरेबल PM लॉकडावन 21 दिसाचो घेतलो, तो 14 एप्रिलाच्या लॉकडावन सोंपलो आनी 15 तारखेक आमची भुरगीं सेफ घरा येतली आमी असो विचार केल्लो। पण कोरोनाचो जो इशू आसा तो मातसो कंट्रीभर वाडल्या कारणाने आनी एक 19 दिसाचो लॉकडावन वाडयलो। तो लॉकडावन 3 मे पर्यंत आसलो। पण गव्हर्मेंटाचे MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स आहा तेंच्यांनी थोडे रिलॅक्सेशन दिवन जे भुरगे दुसरे स्टेटीन अडकल्या त्या भुरग्यांक खंय तरी तजवीज करून तेंच्या स्टेटीत धाडपाची। पण हो जो प्रोसेस आहा तो पूर्ण नवीन असल्या कारणान, जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर असल्या कारणाने ताका थोडो वेळ गेलो आनी त्याच्या खातीर जे आमकां एक्सपर्टायट करपा खातीर जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सर आनी आयुष मंत्र्यान खूब आमकां मदत केली आनी त्यांच्या ह्या परिश्रमा खातीर आमची जी भुरगीं दिल्लीक अडकून उरल्या किंवा दिल्लीची जी गोंयांत अडकून उरल्या ती भुरगीं आज सुखरूप आपापल्या घरी वयतली। ओके.